मिसळा उपरांत येवकार. वेस्टर्न बायपास मुद्द्याचेर राजकारण करचें न्हय. थळाव्यांक जाय तेंच जातलें. आपलो तेंको गांवच्या लोकांक आसा. तांच्या हिता आड आपूण वयचो ना म्हूण बाणावलेचो आमदार चर्चील आलेमांव उलयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. वेस्टर्न बायपास पळय म्हणटा हेजेर पॉलिटिक्स घालपाक जायना न्हू. आमदार कोण आहा चर्चील आलेमांव आहा. आमदार आसतना तरी मिटींग करपाक लागल जाल्यार मागीर तेंच्या खातीर तेन्ना हातीन करपाचें. म्हाका प्रॉब्लेम जायना. तेन्ना हांवें स्टँड घेतले, हांव लोकां बरो आहा म्हूण, आनी हांवें आपूण हाडलो धावलेकारांक हांवें सांगलें आमकां हें नाका, तूं बंद दवर काम. आनी हांवें बंद दवरलें. ज्या दिसाक तेमी बोर्ड घायलो थिंगा, बोर्ड थिंगा वचून हांवें काडला. पूण हांवें थोडे आम आदमी पळय आहाय ते तरी पॉलिटीक करता. ते पॉलिटीक करची, म्हाका प्रॉब्लेम काय ना. तेंको जाता जाल्यार बंद करची. आमसानाचो मिटींग घेवप कितें कारण? म्हाका मिटींग करून त्या तरी बंद जाय तें करची, तुका प्रॉब्लेम काय ना. पूण मुगेलें स्टँड हें गो वेस्टर्न बायपास हांवें सांगलां दोनी कडेन स्टील ब्रीज जावपा जाय. पूण ते स्टील ब्रीज पासून तरी केल्यो जाल्यार उदक फ्लोटींग खंयच्यान जाता तें पयलें म्हाका जाय सांगलें. उदक फ्लोटींग जावपाक ताका हांवें सांगितलां फर्स्ट रिवर म्हणटा ती रिवर्साक टोटल डिस्टिलींग करून उस्पून सारकी बांदूंक जाय. जे पर्यंत अंदाज जे पर्यंत तूं रिवर जेन्ना तूं हुस्पिना आनी तूं बांदून घेयना जे पर्यंत तूं कितले ब्रीज देंवूंक जाय म्हणून तें उदक फ्लोट जावपाक शकना. आतां कितें आसता एक समज तुगे घर आहा, घरा कडेन बोर पावस पडलो, उदक कितें करतलें? ड्रेनेज मारपाचें ताका. ड्रेनेज जाल्यार कितें करतलें उदक? आतां जी पडे रिवर्स आहा म्हगेले भुरगेपणांत हांव थिंगा नुस्तें मारप वचपी. बाणावलेच्यान कावेलोसी हुंचो कितलो डीप खुंयच्यान होंड म्हणल्यार होंड कितलो डीप आहा तें म्हाका विचारता. आनी ते टायमाचेर जेन्ना हांव नुस्तें मारप वचपी त्या टायमाचेर एक बाणाले चेडवां होंड म्हणून नांव आहा. त्या दोगां चेडवां उदकान घालून मेल्ले. थिंगा एक समज उणें माड म्हणटा ती भितर वयतालो आनी थिंगा बुडपीक केन्ना कितें जाता त्या टायमाचेर कोण नुस्तें मारपाक वयताले थिंगा बुडोवन भितर वचना जालें चड. हांव बुडपी थिंगा, हांव आनी एक डायगो म्हणून वयतलें आमी तेन्ना बुडपाक. पूण आयज थिंगा चलोन वचपा जाता. एक टायमाचेर बाणाले हारेबांदाक ह्या रिवरांतल्यान पातमार येताली नोळे हें घेवन नोळ्यान चिर घेवन. आयज थिंगा व्हळे पास जायना. सो उदक तरी तें रिवर हे तरी पासून घायल्यो स्टील प्लांट घायल्यो. उदक फ्लोट जावपाक कितें करून वयता उद्या वयतलें डीप ना जाल्यार. तुमी म्हाका सांगाय न्हू खंयचो टॅक्निकल म्हाका सांग न्हू मनीस. आतां बरी हुंवार जाली ना. वार वयला काय जालें ना. पूण तूं हुंवार बसोगोच PWD मिनिस्टरान दाखयतलो बाबा. हांव आजून हुंवार म्हणटा कांय जालें ना. आजून म्हणटा तुका 10% पास पडला. आमगे हिंगा तरी तुका हांव सांगता हुंवार म्हणटा आजून येयल्लो ना. एक तरी 10 दीस तरी पास पडलो कंटिन्यू तेन्ना तूं म्हाका सांग मरे कितें जालें. PWD मिनिस्टरान बी दाखयतलो म्हणटा. दाखोवपाक आतां चोयतो मरे सगळें दाखोवपाक तें सांगिल्लें न्हू आमी सांगिल्लें न्हू ताका.